मोठ्या बापान सोलमून दिलो मोहिमेन आपणा सारको केलो मोठ्या बापान सोलमून दिलो मोहिमेन आपणा सारको केलो बापाचो तूं उजवाड प्रकाश मनशांक सदांच चलतो विश्वास तुका प्रार्थना साकराक तुजी आयकून घेतो तुजी मागणी तुका प्रार्थना साकराक तुजी आयकून घेतो तुजी मागणी सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयज 3रे नोवेन सांत जुझेवाजाचे आयज मांडावळ करता सांत गाब्रियल आनी सांत आगोस्तीन समुदाय आल्त चिखाली ह्या सगळ्या गोरब्यांचेर जुझेवाजाचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया आयचे मीस भेटयता देवाक दिन वासून ब्रुनो आनी आर्कांजेला डायस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिन वासून ही भेट भेटयतात तांच्या गोरब्याचेर आशिर्वाद मागुया आनी दुसरें तेसां भेटयता आल्वारीस फॅमिली सोल्स एल्विरा आल्वारीस हे मिसाची भेट भेटयता तशेंच आपणाची भलायकी पासत मागूंक लायता इल्डा डायस आमचे PPCचे मेंबर आविता कॉस्टा ही बरी ना तिचेय पासत मागुया देवान तिका पेकोणेचो हात लावूंक ह्या सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया बो करून मागुया ह्या दिसांनी जुझेवाजाचे मजतीन आमच्या गोंयची पासत आमची गोंयचें अस्तित्व आनी आमचे गोंयची गिरेस्तकाय सांबाळूंक बो करून मादेई रिवर जी डायवर्ट केल्ली आसा आनीक डायवर्ट करपाचेय आसात मागुया करीत भाशेन आमकां गोंयकारांक नीत फावो जावंक डबल ट्रॅकिंग हाचेय भशेन मागुया बागेवन जुझेवाजाचे मजतीन आमच्या गोंयांक ह्या सगळ्या जें वायट येवपाचें आसा ह्या डिवेलपमेंटाच्या नांवान तातूंतली निवार म्हूण मागुया सगळ्या आमच्या लोकांचेर आशिर्वाद सगळीं बाराबर येवंक एकवटान येवंक जुझेवाजाचे मजतीन हे भेटेंत आमी आयज मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भाव भयणीनो आयज नोवेनाचो 3रो दीस आनी आयचो विशय म्हणल्यार बरी देखीची आनी उजवाडीत क्रिस्ती जीण जिवंक जेजूचो पाटलाव करुया आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमी क्रिस्तांव वो क्रिस्ताची पाटलावदारां जावंक पावल्या अशें तर आमी उद्गारताव जाल्यार जेजूची पाटलावदारां म्हूण आमच्या जिविताचे देखींतल्यान दिसूंक येवंक जाय आयज आमी आमच्या सोम्या जेजूच्या स्नानांची परोप समोरंभताना बापान उद्गारलोली उतरां हो म्हजो अपुरबायेचो पूत ताचेर आसा सगळे म्हजें दादोसपण आमच्या मनान दवरून जेजू दाखयता ती वाट चलून आमी बरे देखीची मनशां जावंक आमकां बापाची मजत हे मिसा भेटेंत मागुया आयज आमचे दायसरीच्या लोकिकांच्या आनी कौटुंबीक वावरा खातीर भेटयलेलो दीस तर ह्या दोनूय केंद्रांनी चलयतलो वावर सफल जावंक बापाची कृपा मागुया भाव भयणीनो आतां सुरवातीच्या उतरान आमी आयकलां तशें आयज सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब आनी सोम्या जेजूच्या स्नानाचे परबेन नातालांचो काळ सोंपता करीत भाशेन आमकां मेळ्ळलो उजवाड आनी आमकां मेळ्ळली कृपा घेवन आमी आमचे बावतिजमाचें जिवीत जिवंक आमकां एक उलो बागेवन जुझेवाजूय आपल्या बावतिजमाचें जिवीत जियेलो जेजू आपल्या बावतिजमान देवान ताका परगट केलो जाल्यार जायते पावटी आमच्या बावतिजमाच्यो जबाबदारी आमी पाडूंक चुकल्या असलें आमच्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें भोगसणें मागुया हांव पातकी हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजो म्याव चालून सांगता मनाचे तुंतरान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यून सदांच संवाद मेरेन सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक सर्गी आनी शांतीताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सूर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या शरिरास्ता सोम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सूर पदवीदारा सासणांच्या देवा जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो आपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजार परगटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलेल्या आनी तुवें आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या गोपान थीर रावंक कुरपा दी. ह्या आमी मागता हांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेळे वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें वेचून काडलेलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी नीत हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो. बोब मारून तो आडोना, आपलो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना, मिनमिटी वाट पालयना. खरें निचीचेर राजवट विस्वाशीपण हाडटा. खरी नीत प्रितुमेचेर स्थापसोर तो हालचो ना. चेपन दामून उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जुवें पळयत आसा. सर्वेस्पर अशें सांगता, नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला. तुका हांवें साकारला. कुड्याचे दोळे उगडूंक कोयदी गुलाम जातोल्या. बोणकोणींतली सुटका दिवंक कालके कोणीत बसलोल्यांक कालोखांतली भायर काडूंक म्हजे पोरजेचो कोळार आनी राष्ट्राचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पर आपले पोरजेचो शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराक महिमा दियात. ताच्या नांवाक फावो ती महिमा सर्वेस्पराक दियात. ताचेर पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराक पोर्णिपात करात. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान घासता. दर्याचे लाराचे ओसोडीचेर सर्वेस्पर उबो जाता. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो गणगणीत, कितले दोबाज्यान घासता सर्वेस्पराचो ताळो. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेहून देवाचो गणगण सुटलो. ताच्या मंदिरांत सगळ्यांचो हो एकूच साद घासता. मोहिमा दर्या सागोर वयर सर्वेस्परान शिवासन मांडला. सासनाक राजा कसो सर्वेस्पर शिवासनार पोसला. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेचो शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय,
सर्वेस्पराक जोय जोय स्वर्ग उक्तो जातलो आनी बापाचो तालो आयकूंक आयलो. हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर तुमी आयकात. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तेन्ना जुवावान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेजू गालिलियांतावन जॉर्दानाशी आयलो. पूण जुवांव ताका आडावंक सोदतालो म्हणून म्हाका तुज्या हातांतलें स्नान घेवची गरज आसा आनी तूं म्हजे सरशी येताय. पूण जेजून ताका असो जबाब दिलो, तें आतां आसूं दी. अशें करून देवाची सगली खुशी आमी फावो ते परी पाळटले हांव. तेन्ना जुवांव कबूल जालो. जेजू न्हांवून उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी पारवो कसो देवाचो आत्मो देवून आपणाचेर येता तो ताणें देखलो. आनी त्याच वेळार स्वर्गांतावन एक जाप अशी आयकूंक आयली, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा सगलें म्हजें दादोसपण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे रिचा भाव भयणीनो, आयज जेजूच्या बावतिजमाची परब. आमी जणेतल्यांनी बावतिजम घेतला. जेजूच्या बावतिजमा मदें आनी आमच्या बावतिजमा मदें जरी तर आमी इल्लो फरक करीत जाल्यार जेजू व्हड जातोच मागीर बावतिजम घेता. आमी जाल्यार सगल्यांनी ल्हान भुरगीं आसतना आमी बावतिजम घेतला. आयज मिसाचे भेटेन आमकां ल्हान भुरग्याचो एक रोडणें आयकूंक येता. एक ल्हान भुरगें आयज मिसाचे भेटेक आसा. आमी तेच भाशेन ल्हान आसली आमी रडटाले आमचो बावतिजम जाला तेन्ना. आमचो उलो देवा कडेन ल्हान भुरगीं कशी आमी पावयल्लो आनी देवाचो उलो आमी ल्हान भुरगीं आसतना आमकां जेन्ना समजूंक पासून ना तेन्ना आमी देवाचो ताळो आयकल्लो. आनी आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान करीत भाशेन थावें जाता. जेन्ना जेजूचें हें नवें मिसां वो नवें जिवीत बावतिजमान सुरू जावपाक आयलें, जेजू बावतिजम घेवन गेलो जॉर्दान नदीन. जंय जुवांव सोडवंडराची वाट तयार करतालो. सगल्या लोकांक एके भाशेन सांगतालो, तुमचें वायट जिवीत आसा तें सोडात, वांकड्यो वाटो आसा त्यो नीट करात, फालकीं पडलेलीं आसात तीं भरून काडात. आनी सगळे तरेच्या मनशांक, जे कोण जुट्टी घेवन आसात, जे कोण जबाबदाऱ्यो घेवन आसात, जे कोण सादे मनीस आसात, तांकां सगल्यांक हो संदेश दितालो. आनी संदेश नव्या जिविताचो. आनी ह्या नव्या जिविताचो संदेश जो ताणें घेतला दिला तो घेवपी आसात तांकां एक आश्वासन. आनी हें आश्वासन जेजूकूय दिलें हें आमी आयकता आयच्या शुभ वर्तमानात. आमच्याय बावतिजमान हें आश्वासन आमकां दिल्लें. देवाचो ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा सगलें म्हजें दादूसपण. आनी हो ताळो जेन्ना आयकूंक आयलो जेजूक, तेन्ना देवाचो आत्मो पारव्या रुपान देंवलो. बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो. ह्या जेजूच्या बावतिजमान ही पवित्र त्रित्वी आमकां हाजीर जाता. भाव भयणीनो, आमच्याय बावतिजमान आमकां ही पवित्र त्रित्वी हाजीर जाल्या. आनी याज्ञिकान आमकां बावतिजम दिता आसतना हींच उतरां म्हणल्यात जी जेजून सांगलोलीं आपल्या शिसांक, वचात आख्या संवसाराक आनी शुभ वर्तमान परगट करात आनी तांकां पवित्र स्नान दियात, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. म्हणटच पवित्र त्रित्वेच्या नांवान आमकां बावतिजम दिला तेन्ना हिंच्या आस्वासनाचीं उतरां, हो म्हजो
आपुरबायेचो पूत, ही म्हजी आपुरबायेची धूव, ताचे सोबे आसा म्हजें दादूसपण. तर आयज भाव भयणीनो, ही परब मनयता आसतना आमी आमचें जण एकल्याचें जिवीत आमी बावतिजम घेतलोली, आमचें बावतिजम घेतलोलें आनी आमी जें जियेता तें जिवीत आमी देवा मुखार दवरुया. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें कश्टवतल्या चाकराचें गीत. हो कश्टवतलो चाकर देवान धाडलेलो, मिसांव दिवन धाडलेलो. निती विशीं आमी आयज आयकलां. तो नीत करतलो. ही नीत करता आसतना तो कोणाकूच चिड्डावचो ना, कोणाकूच चिड्डोंक दिवचो ना. पूण ही सोडवण दिवंक जेन्ना तो येता तेन्ना हो कश्टवतलो चाकर ही नीत आमकां मेळोवन दितलो. ह्या दिसांनी करीत भाशेन आमच्या जिवितान आमी गोंयकारां कशीं वो आमी जण एकलो एक मनीस कसो नितीक आमी सगळीं बोवाळ मारता. आमकां सगल्यांक नीत जाय, जस्टीस जाय. न्हयच फकत समाजीक मळार आनी न्हयच फकत आतां जें कितें आमी ह्या दिसांनी म्हणटा मादेई, डबल ट्रॅकिंग आनी हेर जायते मुद्दे आमच्या गोंयांत आसात. जांचे हातान पदवी आसा, जांच्या हातान जबाबदारी दिल्ली आसा, ते खंय तरी बेजबाबदार जाल्ले आसात वो आशेचे जाल्ले आसात. आनी ह्या पासत ही ओनीत आमकां चिड्डावन दवरपाची. हें जरी तर समाजीक मळार जाल्यार आमच्या खासगी जिवितान वो आमच्या घोराब्यान घोडे जायतीं जाणां आमी हीच नीत मागता. घोडे आयज एक पती नीत मागता, एक पती नीत मागता. आयज भुरगीं घोडे नीत मागतात. वो आयज घोडे भाव भयणां एकामेका लागीं नीत मागता. आनी हें करता आसतना आमी आमच्या जिवितान आमच्या घोराब्यान पळोवंक जाता आमी ओनीत भोगता वो आमचीं घरचीं आयज ओनीत भोगूंक पावल्या. कित्याक आमचे मदलो आमच्याच घोराब्यांतलो कोण तरी आशेचो जाल्लो आसा, कोण तरी बेजबाबदार जाल्लो आसा. आनी ह्या पासत ही ओनीत आमी आमच्या जिवितान भोगता. तर जुजेवाज आयज आमी ताची हें 3रे नोवेन मनयता आसतना ताणें बावतिजम घेतलो. आनी बावतिजम घेतल्या उपरांत ताच्या आवय बापायच्या शिकोवणे प्रमाणे, ताच्या घरच्यांच्या शिकोवणे प्रमाणे हें पवित्र जिवीत जिवंक भाग्योन जुजेवाज वावुरलो. देखून जावं शाळेक वेता आसतना, जावं आपल्या इश्टां बरोबर खेळटा आसतना सदांच तो तांकां बऱ्यो खबरो आसा त्यो सांगतालो. बावतिजमान ताणें जी शिकोवण घेतलेली त्या प्रमाणे सांतां भक्तांचें जिवीत जें तो वाचतालो त्यो काणयो सांतां भक्ताच्या जिविताच्यो ते आपल्या इश्टांक सांगतालो. घरांतावन इस्कॉलाक वेताना आनी इस्कॉलाक परतून घरा वेता आसतना तेर्स करता तो दिसती पडटालो. आनी हे भाशेन आपल्या जिवितान ल्हानूच भुरगो आसतना तावन हें बावतिजमाचें जिवीत जिवन साक्षी दितालो. भाव भयणीनो, आमी घोडे हें सगलें करूंक आतां पावना, हो घोडे आमी करिना, हो घोडे आमकां सोयेक मेळना. पूण आमचें क्रिस्ती जिवीत, ह्या क्रिस्ती जिवितान ही देवान दिल्ली शिकोवण, जेजून दिल्ली शिकोवण आसा. सोयेक आमकां जाय तें मेळटात जाल्यार हे सोयेक आमकां मेळटा तेन्ना हें आश्वासन बापाचें आमी आयकूंक. कित्याक नीत घडूंक वेता तेन्ना वो आमची जबाबदारी आमी पाळूंक वेता तेन्ना आडकोडी जायत्यो आसात. जायते फावटी भिरांत आसा, जायते फावटी दुबाव आसात. आनी ह्या पासत हें आश्वासन देवाचें आमकां परतून परतून घेवपाक गरज. आमचो बावतिजम घोडे सदांच जायना, सदांच आमचेर उदक रोखून आमकां बावतिजम दिनात. पूण दर दिसा हें बावतिजमाचें आश्वासन जंय देवाचो आत्मो पारव्या रुपान जेजूचेर आयलो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो, ओ म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा सगलें म्हजें दादूसपण. दर एक फावटी आमी बरें कितें करता तेन्ना हो ताळो आमी आयकूंक गरज. दर एक फावटी आमी जेन्ना आमची जबाबदारी बरे भाशेन पाळटा तेन्ना हो ताळो आमी आयकूंक गरज. दर एक फावटी आमी जेन्ना ओनितीक सांपडटा वो आमचे वरवीं ओनीत जाता दुसऱ्यांक तेन्ना हो ताळो आयकूंक आमी गरज. कित्याक जेन्ना आमी हें बावतिजमाचें जिवीत जियेना तेन्ना हें देवान दिल्लें आश्वासन, हें देवान दिल्ली खात्री आमी ओगडायता, पयस उडयता, आमी पातकान भितर सरता. तरी आयच्या दिसाक आमचो जण एकल्याचो बावतिजम उगडास करुया, आमची जण एकल्याची बावतिजमाची जबाबदारी उगडास करुया. आमची जण एकल्याची आमचें जण एकल्याचें मिसांव जें आसा हे बावतिजमा वरवीं तें जिवंक आमी नव्यान प्रयत्न करुया. आनी हेंच करूंक आमकां हे आयचे भेटेन सगल्यांक कृपा दी आनी बागेवन जुजेवाजाचे मजतीन आमी नीत मेळोवंक, जबाबदार जावंक आमकां फावो करूंक हे भेटेंत मागुया.
सगळीं उबी रावया. आमच्या बावतिजमाच्या दिसा भाव भयणीनो आमी आमच्या भावार्थाच्यो भासावण्यो केल्ल्यो जाल्यार आयजूय आमी सगळीं आयज वाडलोलीं आमी जिवीत जियोवपी मिसांव जियोवपी जाल्यार आमचो हो भावार्थ नव्यान आमी थीर करुया. म्हणुया सतमानता देवा सतदार बापा सर्वांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पिता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भ सामावलो अंगार मरेतान जल्मलो पावसाळ्यात घुसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो ताका केपिलो तो मेल्या बदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोसोपिता देवाच्या उजव्याक बसला तुज्या मेल्यांची मुसबी करून येतलो सतमाता पवित्र आत्म्या कातोलीक सभी भक्तांचे सैकार पातकांचे भोगसणे पुढचें जीवनपण सदांचें जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्या पासत आमी मागुया. आपल्या जिविताचे पडजळीत देखींतल्यान पोरचेक देवाशी लागीं हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची कबूल कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्या पासत मागुया. राजकारबार चलयतना पोलक्यो भासावण्यो दिवचे बदलेक बऱ्या आनी सात्वीक जिविताची देख दिसून येवंक आनी बरी तत्वां आपणावून आपले परजेची मोगान सेवा करूंक तांकां बापाची मोजत मागुया. दयाल बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची कबूल कर. आमच्या गोरब्यांनी आवय बापूय आनी वडील आपल्या भुरग्यांक आनी हेरांक देखीचे नमुणे जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची कबूल कर. आमच्या तरणाट्यांनी बरी ती जिविताची वाट विचून काडूंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी बुद्ध तांकां मागतना आपल्या जिविताची बरी देख वेता थंय तांणी फाकारूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची कबूल कर. दिवसेजीच्या लौकिकाच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर मागुया. हे सेवेक लागू जातल्या केंद्रा वरवीं लौकीक भावा भयणांक तशेंच कुटुंबांत फावो तें मार्गदर्शन मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची कबूल कर. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सुर्गीच्या बापा आतांच तुजे मुखार दवरल्यान ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां जण एकल्याक आमच्यो बावतिजमाच्यो भासावण्यो जिवंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44 C38. तुकाच बाबा सोड मोचे दिता तुका येकाले तुकाच वोगतां सोड मोचे तुजेच ते कोरकाशेले मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर तुझो मोहिमो परगट करू शुभ खबर सगळ्यांक दिवू तुकाच बाबा सोड मोचे दिता तुका येकाले तुकाच वोगतां सोड मोचे
तुझे सेकून खाशेले. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आराधने बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोयीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटूंक भांगार, धूप आनी गोंदरोस घेवन सर्गीच्या कोनवाळ्या बापा, तुज्या ओपुरबायेच्या पुताक परगोट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता. ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलोन ताचो खुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूं दी. आमच्या सोडवणनारा जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदीन विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुवें नवें देणें परगोटलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सोत मानूंक स्वर्गार्थावन तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखून तुवें ताका अभिशिक्त केलोय. देखून आतां सर्गीच्या देवदूतांचें गायोन संतोसान आमी प्रितुमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सोय आनी संवसार भराच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामे ताका गाजोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी चांचणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उरता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. हो म्हजो खेरी तापूरबायेचो पूत ही म्हजी खेरी तापूरबायेची धूव. ताची सवें आसा म्हजें दादूसपण. आमचें सवें देवाचें दादूसपण आसा तें भोगून आमी देवाक सदांच आमच्या बावतिजमाच्या जिवितांतल्यान दादोशी करूंक आमकां कृपा मागुया. बाराबर चिंतून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां गाडयांत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Tuka amchi goros, Jesus on wondara, Togle toshe same, toshe ami tuka, Tuka amchi goros, Jesus on wondara, Togle toshe same, toshe ami tuka, Nenal mon shakshi gon,
Jerusalem buswon, udar kalsat pawon, tuka amchi goros, tuka amchi goros, Jesus sorvondara, toglen soche sande, toshe ami tuka, tuka amchi goros, Jesus sorvondara, toglen soche sande, toshe ami tuka. प्रार्थूया. कोनवाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजीं खरीं भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया M5 पेज नंबर 154. M5. पवित्र आत्मा मुझे देवला म्हाका पवित्र करून आता, माफी शांती सोदोस प्रीती मुशांक परगोट करून धाडटा. दुब्याक बरी खबर दिवच्या, कोल्यांक सुटका परगोट करच्या. दुब्याक परगोट नदर दिवच्या, बापान म्हाका आत्मा दिला. पवित्र आत्मा मोचेर देवला, म्हाका पवित्र करून आता. माफी शांती सोदोस प्रीती मुशांक